सोमार 22 नोव्हेंबर ताज्या बरोबर जी मीटिंग जाल्ली फॉरेस्ट भवनात ताज्या बरोबर एडिशनल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट आणि हेर सगळे जे मेन ऑफिसर्स आसा ते उपस्थित असलेले तांच्यांनी बरोबर दखल घेतलेली. आता ऍक्शन कोणे घेवना आणि लेटरा कित्याक पावना काय सीएमान म्हटल्या त्या प्रमाणे ते सीएमाक आयकना काय हो प्रश्न पडला. 60 जी लेटरा इमिडिएट जॉब्स काढल्या म्हणून सांगले हाजो अर्थ कितें हो आमकां समजलेलो ना. आमी गेल्या 2 वर्सां हे आंदोलन करता कितलीशीच आंदोलनां जाली आणि आमरण उपोषणाच्या वेळार जे लिंबू सरबत पिवन प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी हे उपोषण सोडिल्ले हाजो अर्थ कितें. फक्त 23 जॉबां दिल्ली गेली. 23 जॉबांतल्या उरलेली जॉबां तांच्या लिस्टा प्रमाणे 247 आमच्या लिस्टा प्रमाणे आमी म्हणटा फक्त 97. तातूंतले 26 जाण अनरजिस्टर तांकां तेणें सध्या प्रोसेस सुरू करता म्हटला पण अजून कांय घडामोडी ना. होम डिपार्टमेंटाक आमी विचारले तर तांचे कडेन कांयच उत्तर ना. आमकां कसलेच तांचे कडल्यान ऑफिशियली कांयच कळिल्लें ना. सीएमओ ऑफिसा कडल्यान कांयच कळिल्लें ना. तांच्या कडल्यान कांयच ऑफिशियली लेटर आयिल्लें ना. म्हळ्यार 60 जी जॉब्स आसा इमिडिएट जॉब जे दिल्ले रेडी आसा लेटरा ती पावली खंय. पोस्टान उरली काय होम डिपार्टमेंटान पडून आसा काय स्टॅम्प मारपाचो उरला आणि 40 जॉबां ताच्या फाटोफाट काडटा ती खंय उरल्या काय एनवलोप लावपाक विसरल्या काय धाडपाक विसरल्या. हे 40 जॉब नोव्हेंबराच्या 15 भितर येवपाची आसलेली हातीर फ्रीडम फायटराच्या खंयच्याच भुरग्याक मेळना. उलट ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चे MD जे आसात डायरेक्टर जे आसात नावती तांच्यांनी इमिडिएट ह्युमन रिसोर्साची लेटरां काडल्यात सगळ्या खातीर. 247 खातीर ह्युमन रिसोर्साची लेटरां काडली जॉयनिंगा खातीर पण कशी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. म्हजें म्हणणें आसा सीएमा कडेन की अशा तरेचो सिन्सियर जो ऑफिसर आसा ताका चीफ सेक्रेटरी करचो जो इमिडिएट लेटरां काडटा अशा तरेची तशीच ताज्या कडेन इमिडिएट लेटरां हांकां जॉयनिंग काडपा खातीर दिवची. त्यामुळे इमिडिएट आमचे 247 जॉब मेळटले आणि हो सुटावो जो आसा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जातलो. आमची भुरगीं आजुनी भ्रमीत आसा की 60 जॉब येवपाचे आसा लेटर रेडी आसा ती गेली खंय आणि 40 ताच्या फाटोफाट म्हटल्यार 100 जाले. 100 लेटरांची गेल्या खंय शेणली काय चुकोन इफी कोणाक धाडली काय ही लेटरां गेली खंय हे एक मिस्ट्री जाल्ली आसा. हाजो मिस्ट्रीचो सुटावो करपाची सामकी गरज आसा आणि हे आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान हाचेर इमिडिएट इन्क्वायरी करची आणि 60 जॉब आणि 40 म्हटल्यार 100 खंय गेले हाजेर तांच्यांनी दखल घेवन इन्क्वायरी करची आणि जाता तितल्या ह्या नोव्हेंबर अजून सोंपना. 15 नोव्हेंबर जाले आमी म्हणटा 30 नोव्हेंबर कारण आमी 1 डिसेंबर हांगा येतले. 1 डिसेंबरच्या नागर आमचें जे आंदोलन सुरू जातलें ते मोठ्या प्रमाणात जातलें आणि हे फावट कसलेच आमी आंदोलन सोडचे ना. डिसेंबराक जे येतले 1 तारखेक आमी आझाद मैदान सोडपाचें ना अजिबात सोडपाचें ना. आमकां 60 आणि 40 गेली लेटरां तरी खंय हाजे तरी कळनी आणि पावल्या कोणाक चुकोन कोणाक पावली काय खंयच्या डिपार्टमेंटाक गेली काय हाजेरू कळनी. जर प्रत्येक डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा तुमी जॉबाक हाडा थंय ऑफिसर हजर आशिल्ले तांच्यांनी बरोवन घेतला की ना का तांची शाही जी आसलेली ती कसली आसलेली की चुकोन बीन पावसान उदक पडून गेल्ले आसात. तेन्ना आमी मागता आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन ही 60 जॉब इमिडिएट जी रेडी आसात तांच्यांनी म्हटलेले 15 नोव्हेंबरा भितर दिल्ली वयतली हातीन लेटरां पडटली. तांचे कडेन मागतात हाची इन्क्वायरी करची बेगिना बेगीन ताज्याच बरोबर 40 ताज्या फाटोफाट 40 म्हणजे 100 जॉब आज जाल्ले जाल्यार आमी हांगा आझाद मैदानाचेर येवचीच नासलेली. ही फ्रीडम फायटरांची भुरगीं आयज गेल्या 2 वर्सां मायज जाली जी आंदोलनां करतात
आणि जे करीत आसात ताजी दखल सीएमान आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे आणि घेऊन सुद्धा अजून काय केल्लें ना. हांव मागता तांच्याकडे हांचेर दखल घेवची. आम्ही परत सरकाराकडे मागता हाची दखल घेवची. 1 डिसेंबराक आम्ही आझाद भवनाचेर परत हाजीर आसतली. तशेंच 26 नोव्हेंबराक आम्ही परत हांगा येतली उळेलो आणि बोबाटो आंदोलन करपाक. सरकाराक आयकूं येना तेन्ना हुयेलो घालप आणि बोबाटो मारप हे आमचे कडेन आतां व्हडले तात्पर्य उरलेले आसा. हे आंदोलन आमी हांगा करतले. 11 ते 5 पर्यंत हुयेलो आणि बोबाटोच घालतले सरकाराच्या नांवान. हे आंदोलन अशा प्रकारचे जावना जशें आमी तिरडी आंदोलन काडलेले ताच्या फाटोफाट हुयेलो आणि बोबाटो आंदोलन. सकाळी 11 ते 5 पर्यंत 26 नोव्हेंबराक आमी हांगा हजर आसतली. आयचे हे आंदोलन एका दिसाचे धरणे आंदोलन सरकाराक परत जागोवपा खातीर, सरकाराक परत याद करपा खातीर परत एकदा सांगतात. 29 नोव्हेंबराक सरकारा वांगडा उलोवप जालें. फॉरेस्ट भवनान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां आपयल्ले. तांच्या बरोबर उलोवणें जालें. तांच्या बरोबर हे सगळे मेन ऑफिसर जे आसा एडिशनल सेक्रेटरी पासून बाकीचे अंडर सेक्रेटरी पासून हे सगळे हाजीर आशिल्ले. तांच्यांनी थंय आमकां मुखेलमंत्र्यान जे सांगले की प्रॉमिस केले की आपूण 60 इमिडिएट जॉब तुमकां काडलेले आसा. ताच्या बरोबर 40 म्हणल्यार 100 आमी आतां वेट करतात. खंयसरल्यान येतली, कशी पत्रां येतली आणि बाय पोस्ट येतली काय स्पीड पोस्ट येतली आमकां खबर ना. आमी हाजो वेट करता. तेन्ना परत आमी ह्या आझाद मैदानाचेर आयज येयल्ली आसा आणि होच आवाज परतून आमी काडटली. परत 26 नोव्हेंबराक हुयेलो आणि बोबाटो हुयो मारप आणि बोबाटो मारप हे आंदोलन आणि मागीर 1 डिसेंबराच्या नेटान आमी हे आंदोलन सुरू करतले. म्हजें नांव सुरेखा बांदोडकर. जेन्ना हांगा आमरण उपोशण जाल्लें तेन्ना हांव एकटीच बायल मनीस हांगा आमरण उपोशणाक राविल्ली. 5 दीस हांव उदकाचे हेजेर राविल्लें आनी तेन्ना आमकां सीएमान सांगिल्लें आमचें लास्ट तेणें आमकां लिंबू उदक दिवून आमचें आमरण सोडिल्लें कित्याक 31 मार्च म्हणल्यार आपूण सगळें हे प्रश्न तुमचे सोडटा म्हणून. 31 मार्च जालें. आतां तेणें परत आमकां सांगलें आतां नोव्हेंबराक म्हणल्यार 5 तारीख म्हणल्यार 60 जॉब काडटो म्हणून. परत ताणें सांगलें 40 उरिल्ले आपूण 100 जॉब आपूण परमनंट दिता म्हणून सांगिल्लें आनी उरिल्ले आपूण ह्युमन रिसोर्साक घालचो म्हणिल्लें. पूण ताणें अजुनूय कांयच केलें ना. ताणें फक्त ते 23 जॉब दिल्या आनी ताणें कांयच केलें ना. बाकी सगळीं ताणें आतां आमकां सगळ्यांक ह्युमन रिसोर्साक घातल्यात. आमकां ह्युमन रिसोर्साक नाका. थँक्यू. बीजेपी सरकार एकूच उलोवपाक सोदता. बीजेपी सरकार जेन्ना आमी तांच्या कडेन हें आंदोलन करताले तांच्यांनी आमच्या फुडल्या मुखार एक प्रस्ताव म्हणलेलो प्रस्ताव दवरलो म्हटल्यार आतां की हाज्या फुडें स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी आंदोलन हें केन्नाच करचें न्ही. आमी हो प्रश्न सुटावो करतात आणि ह्या फुडें स्वातंत्र्य सैनिकाची जी भुरगीं आसात जी जॉब जाय म्हणटात जॉबा खातीर झगडटात तांकां आनी केन्नाच हे फुडें मुखार आंदोलन करपाची गरज पडची ना. तेन्ना आमी सरकार ही जबाबदारी घेता. त्याच बरोबर आमी लेखी दिता. आमी एक लेखी बरोवन दिल्ले 23 जॉब 23तले अजुनूय 34 जाणांक ऑलरेडी गव्हर्मेंट जॉबाक आसात. तांकां नांवां कॅन्सल करपाची गरज आसा. आमी सांगलेले आमी आंदोलन करताले जॉब ना तांकां दियात. अनएम्प्लॉय जे फ्रिडम फायटराचे भुरगे आसात तांकां जॉब दियात. जे ऑलरेडी 28 जाणां गव्हर्मेंट जॉबाक आसात फ्रिडम फायटराची भुरगीं तांकां लेटरां कित्याक धाडटात. म्हणजे सरकार न्हिदला काय होम डिपार्टमेंट न्हिदला. होम डिपार्टमेंट न्हिदला कशें दिसता कारण 28 जाणां फ्रिडम फायटराची भुरगीं ऑलरेडी जॉबाक आसा तांकां लेटरां कित्याक धाडप. कारण तांची लेटरां तांची नांवां हांच्यांनी कॅन्सलूच केल्ली ना. ही नांवां जर कॅन्सल जाल्ली तर आंकडो जो आसा हो कमी जातलो आनी प्रश्न सुटावो करपाक सामकोच इजी जातलो. हाजेर लक्ष ते घालिनात. हे घालपाक जाय. आमी तांकां त्या फॉरेस्ट भवनान 29 नोव्हेंबराक हे दाखोवन सुद्दां दिला. आमची मागणी इतलीच आसा बेगिना बेगीन सुटावो करात. अभंग करत बाळबेतन उलयता. आमी स्वातंत्र्य सैनिकाची भुरगीं कितलींशीं वर्सां जालीं स्ट्रायक करीत आहा आंदोलनां करीत आहा. सरकारान लेखी आश्वासन दिवन स्वता आमचें आमरण उपोशण
हांगासर सोपयल्ले आनी तांना सांगितले की तुमकां बेगींतल्या बेगीन जॉब दिवन आपूण फ्रिडम पार्टीचो कोटो खाली करता म्हणून. पण गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आमकां अजून पर्यंत कांयच न्याय दिवं ना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन आमचो हो प्रश्न सुटावो करचो आनी आमच्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक खरो तो न्याय दिवचो. फुडें फायटाच्या भुरग्यांचो सुटके दिदारा भुरग्यांचो सुटके दिदारा भुरग्यांचो सुटके दिदारा भुरग्यांचो न्याय जाय न्याय जाय न्याय जाय न्याय जाय सुटके दिदारा भुरग्यांचो सुटके दिदारा भुरग्यांचो जागे जात जागे जात जागे जात जागे जात सुटके दिदारा भुरग्यांचो सुटके दिदारा भुरग्यांचो. आम्ही मान्य ना म्हणू ना, पण सरकारान कितें सांगलेलें मेन म्हणजे 29 नोव्हेंबराक चीफ मिनिस्टरान स्वता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वता आपयले. आमी तांच्या कडेन 4 जाणांचो ग्रूप गेल्लो. ताणें सांगलें की 60 जॉब्स आमी रेडी आसा. आतां 60 जॉब म्हटल्यार लिस्टा प्रमाणे जेंकां आतां ह्युमन रिसोर्साची लेटर आयल्या पळय तीच आसा. म्हणजे तुमी तांकां काडून उडोवपाक सोदता, जी सुरवातेची आसा तांकां त्या दुसरे कडेन डायवर्ट करूंक सोदता अशें जालें. तर 60 जॉब लेटरां इमिडिएट रेडी आसा ती येतली. ताज्या फाटोफाट आपण 40 काडटा म्हणजे 100 उरली 127 म्हणटा तो. 127 आपण ह्युमन रिसोर्स 127 ह्युमन रिसोर्सान घालता म्हणटा. पण ताणें कितें केलां 247 ह्युमन रिसोर्साची लेटरां काडल्या. तातूंतले थोड्यांक ही लेटरां आयिल्ली आसा. पण जे सुरवातेच्या लेटरा प्रमाणे 60 जण आसात अजून तांकां लेटर येयल्ली ना. फक्त ह्युमन रिसोर्साची आमी जेन्ना नावतीक विचारलें ताणें सांगलें म्हाका लिस्ट येयल्लें ना. आपल्याक दिली सांगलें आपण 247 लेटरां काडून सोडली अशें तांचें म्हणणें आसा. सीएमान सांगलेलें जे ऑफिसर्स बसलेले तांकां सगळ्यांक डायरेक्शन दिल्लें की 60 लेटरां सामकी रेडी आसा. जॉब सगळ्या डिपार्टमेंटांनी असं सांगलें. ज्यो कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा जातून ऑफिशियल गॅजेटान ज्या प्रमाणे पास जाल्ले आसा त्या प्रमाणे ज्या ज्या डिपार्टमेंटान जॉब दिवंक शकता त्या डिपार्टमेंटाक रेडी आसा 60 लेटरां आणि ताच्या फाटोफाट 40 काडटा. आणि हे जे आसा 100 जॉब आपूण 15 नोव्हेंबरा भितर मेकळे करतलो म्हणून सांगलेलें. ताज्या नंतर उरता तांकां 127. आता नावती सरान कितें केलें सगळ्यांक 247 ह्युमन रिसोर्सानूच काडले दोन लेटर. हांव एक दिसाचे आयचे हे धरणे आंदोलन आनी ताज्या नंतर 26 तारखेक आमचे हुयलो आनी बोबाटो आमी बोबाटोच मारतले हांगा सरकाराच्या नांवान. कारण जो पर्यंत जायना तो पर्यंत नाल्यार परत मोठ्या प्रमाणात आमचें आंदोलन 1 डिसेंबरच्यान सुरवात जाता. आणि त्याच्या खातीर आमी महाराष्ट्राचे स्वतंत्र सैनीक महाराष्ट्राचे स्वतंत्र सैनीक भुरगीं तांकांय सांगलेले आसा तांकांय कळयल्लें आसा. जर हे सुटावो जायनात सरकाराच्या नांवान आमी मोठ्यान हुयले बोबाटो सामके 26 तारखेक मारतले. हे नवे तरेचें आंदोलन हुयलो मारप आनी बोबाटो मारप. मनीस मेल्लो जेन्ना मारतात तशा तरेच्यो जेन्ना आयकात ना आंदोलन करून आयकून बसना म्हणजे कानाक पट्टे बसल्यात तेन्ना हुयलो मारप आनी बोबाटो मारप. हे आंदोलन 26 नोव्हेंबराक आमी करतले. बरोबर 15 नोव्हेंबराक सीएमाक आमी परतून मेळपाक सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागल्यार मेळना. आमी कितलेच फावटी कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्नूय केलो. त्या दिसा धरणे आंदोलन करिना फुडेंच सीएमान आमकां आपयलें.